देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुवांवाचो 14 वोळ 15 ते 21. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो, आनी हो तुमचे सोवें सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना, पूण तुमचेशीं येतलो. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना, पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसां आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोवें आसां आनी तुमी म्हजे सोवें आसात, आनी हांव तुमचे सोवें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. धर्मदूताच्या इतिहासांत आमी पळयता सामारियाच्या लोकांक पवित्र आत्मो मेळटा जेन्ना पेद्रू तांचेर हात दवरता आनी मागणें करता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत व्हडल्यांतलें व्हड देणें बसयता. तें देणें म्हणल्यार शारोती, पवित्र आत्मो. हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता आनी बापाची आज्ञा पाळटा. तर जेजूचो मोग करून आनी बापाच्यो आज्ञा पाळून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक सुवात दिवया. पवित्र आत्मो मेळ्ळलो मनीस सदांच शांत आनी खुशाल आसता. आमेन.